And today I am very fortunate to have one of my very close friend. I call him as a yoga icon of Goa. Uh, this man, Dr. Suraj Kanekar, he is the one who spread yoga at all corners of Goa. काणकोण ते पेडणे पर्यंत सगळे गोंयच न्ही तर सगळे साऊथ इंडिया भर हो मनीस भोविल्लो आसा. He is MBBS. For last 34 years, he is practicing as a doctor at Kortalim, stays in Ponda, and he was connected with Patanjali. He was the head of Patanjali for Goa, and also he was nominated to look after the working of the Patanjali for whole of South India. Dr. Kanekar is a very famous person in Goa, and he has already done training, and or I'll say under him, more than 1,500 yoga teachers have been trained in south of India under the guidance of Swami Ramdev. He has taken more than 1,000 yoga shibirs in whole of Goa and also of South India. Uh, uh, Mr. Dr. Suraj Kanekar is such a personality. I don't know from where he gets the time and how he manages the time. The tantra of perfect time management can be learnt from Dr. Suraj Kanekar. In Delhi, he has conducted 5 sessions for the representative of 30 countries. And he has already managing around 3 schools in mother tongue. And he is also instrumental in generating self-employment. And for that, I remember that in Zwarinagar, he has adopted that village in Zwarinagar, where there are many women who are already engaged in paper making bags. Uh, and he's having also his own Goshala, and around 40 cows are there in that Goshala, and more than 100 liters of milk is supplying to Goa. Though he is MBBS doctor, he believes in Ayurveda, he believes in yoga, and my dear friends, he's having very deep knowledge of yoga. And I am very fortunate. I am very fortunate to be associated with such a inspiring personality. I present before you Dr. Suraj Kanekar. Give him big round of applause. My And namaskar to all of you, my dear friends. yeah, uh, Dr. Kanekar, uh, uh, this particular session, interview session, uh, I believe is the need of the hour. First of all, I want to thank you because you are such a busy person. You are such a person who is managing your practice, managing Goshala, managing so many non-NGOs, managing your own business of Ayurveda. So many things you do at one time. So very appreciable. And thank you very much for giving me time for today. Uh, Let us come directly to the point. COVID. Yes, Right now, everybody is worried, doctor. सगळ्यांक भंय असो दिसला. हो सगळो कोरोना कोरोना आमकां कितें जातलो, आमी मरतले हेच चिंतता. आनी हो मनांतलो तांचो भंय काडचेल्या खातीर हांवें हो तुमचे बरोबर हो इंटरव्यू हांव तुमचे बरोबर अरेंज केला. दोतोर म्हाका एकूच सांगात की आमी केन्ना ती टेस्ट करप? सिम्पटम्स जावची पयलीं काय सिम्पटम्स जायनासतनाच करप? काय आमी हाजेर कशें आमकां मातशें गायडन्स दियात.
सगळ्यात पहिले आम्ही सगळेजण एक लक्षात धरूया. लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज कोरोना. कोरोना इज कॉज बाय अ व्हायरस. हे बेसिक थिंग. ही व्हायरस म्हणटा ती आताच जावना, ही पयलीं सुद्दां आशिल्ली. आणि ही व्हायरस जातकीर ताजे मेन सिमटम्स आसता ते म्हणजे एक म्हणजे नाक व्हांवता, शिको येता, नाकान कुसकुसता, ताळो दुखपाक लागता, मातशी मुखार वतकच खोकली येता, आंग जड जाता, आंग दुखपाक लागता, मुखार आनी एंट्री जातकच जोर येता. आतां अशेंय दिसपाक आयलां की थोडे फावटी व्हायरसान हे कॉमन कोल्डाचे किंवा थंडेचे सिमटम्स जाता, पण ती समज जर तर एटॅक मुखार जाली, पोटान पावली जाल्यार लूज मोशन्स जाता, वॉमिटींग जाता, हाजेर मलेज जाता, आमकां वीकनेस येता बिकॉज ऑफ द एटॅक ऑफ द व्हायरस. सो हातूंचे खंयचेय सिमटम्स आयले की इट इज अ व्हायरस. अशें न्ही की ती कोरोनाच आसतली, पण आज कोरोना खूब स्प्रेड जाल्लो आसा. सो ताका लागून आमी हे सिमटम्स येतकच रोखडेच सिमटम्स बंद करपाचे आमी प्रयत्न करूं नये. ऑलरेडी बॉडी इज एक्टिंग. व्हायरस हॅज एंटर द नोज, बॉडी इज एक्टिंग वीथ स्निझिंग, भायर उडोवपाचे प्रयत्न करता. बॉडी इज एक्टिंग वीथ रनिंग ऑफ द नोज, ताका परत भायर उडोवपाची ट्राय करता. तरी आसतना भितर गेली जाल्यार तुका ती आयडेंटिफाय करपाक सांगता, अरे ताळो कुसकुसता, हांगा मातशी पावले ती म्हणून. ताजे समज मातशी भितर गेली जाल्यार खोकली येवपाक लागता. कफ इज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर ऑफ द बॉडी, प्रिव्हेंटिव्ह अगेन डिफेन्स मेकॅनिझम, ताका भायर उडोवपाची ट्राय करता. सो एक दोन दीस आमी अशें न्ही की पयलींच आमी केली जाल्यार प्रत्येक फावटी नेगेटिव्ह येतले. नेगेटिव्ह येतकच तूं सुसेगाद आसतलो, म्हाका कांय जावना म्हणटलो. ना, तशें न्ही. सो एक दोन दीस रावात. एक दोन दीस रावतकच एकदा जशें टेस्ट केलो, टेस्ट पॉझिटिव्ह येवं किंवा न पॉझिटिव्ह येवं, पॉझिटिव्ह आयलो हाजो गॅरंटी की तुका जाला, तुका व्हायरस अटॅक जाला अशें आमी म्हणुया. आतां कोरोना जाला म्हणू न्हय, व्हायरस अटॅक तुका जाला अशें म्हणुया. की कोरोना म्हटलें की आमी सगळे जाण भिता, तो शब्दूच भायर काडुया. आनी समज नेगेटिव्ह अटॅक आयलो, नेगेटिव्ह समज जालो जाल्यार अशें न्ही की आमी सुसेगाद रावुया, कारण तोय बी तुका व्हायरसूच, कारण तुका ऑलरेडी सिमटम्स आयल्या. जेन्ना मिरचीचो पावडर भितर येता तेन्ना शिको येता, पण ताका आमी कोरोना म्हणना. कित्याक? मिरसांगेचो पावडर भितर गेला. आमी आयडेंटिफाय करता मिरसांगेचो पावडर. सो हांगा आमी आयडेंटिफाय करूया ती व्हायरस. सो जे आमकां प्रिव्हेंशन घेवं जाय ते आमी सगळें प्रिव्हेंशन घेवया, प्लस ट्रिटमेंट घेवया. सो जेन्ना आमी टेस्ट करता, इट इज फॉर यू की बाबा म्हाका जाला, आपणे क्वॉरंटायन रावपाचें, दुसऱ्याक स्प्रेड म्हज्या खातीर जावं जायना हें कळोवपाचें. हाज्या खातीर तुका कळूं जाय तें, प्लस तुवें कोरोना जाला म्हणूनच केअर घेवपाचें न्ही. एज इट इज तुवें तुजी डिफेन्स मेकॅनिझम बरी करपाची. सिमटम्स अदरवायज ऑल्सो व्हायरस इज सेल्फ लिमिटींग. 10 दीस 12 दीस पर्यंत सारखी आपल्या जिवाची समज केअर घेतली जाल्यार ती ऑटोमॅटिकली 14व्या दिसा ती बरी जाता. व्हेरी गुड. बरें सांगलें तुमी. म्हणटकीर अशे सिमटम्स जाल्या बरोबर एकदम भिवपा जायना. एक 2-3 दीस रावप आनी मागीर तुवें ती टेस्ट करप, जाल्यारूच तुगेलो ती टेस्टीचो रिजल्ट येता. दोतोर दोन तरेच्यो टेस्टी आसता न्ही, एक रॅपीड म्हूण आसता आनी एक एंटीजन म्हूण आसता. ताचे बद्दल मातशी म्हायती दियात. न्ही, रॅपीड आनी एंटीजन म्हणटकच ऑटोमॅटिकली जेन्ना तुमच्या बॉडीन ते एंटीजन पावता आनी ते आयडेंटिफाय करता, तेन्ना ते तुका ऑटोमॅटिकली सारके करेक्ट की तुका ती जालाच म्हणून. थोडे फावटी जनरल व्हायरस आसता, तातूंतल्यान ती पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह येता. जेन्ना सिमटम्स डीप जाता तेन्ना आमी एंटीजन टेस्ट करता आनी तातूंतल्यान आमी कन्फर्म करता. सो हाजेर आमी चड डिटेल वचूं नये. कित्याक सांग, हांवें मोर ऑर लेस आय एम प्रॅक्टिसींग फॉर लास्ट 1 year आनी लोकांक खूब इन्फॉर्मेशन. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट तुमी सगळे जाण जे कोण आयकता हांकां सगळ्यांक खूब इन्फॉर्मेशन आसा. सो हाजेर खूब इन्फॉर्मेशनाचेर आमी वचूं नये. आमी वचुया की आमी मुखार कशे बरे वतले. मुखार कशे बरे, करेक्ट. म्हणजे आतां जर टेस्ट पॉझिटिव्ह जर आयली जाल्यार एलोपॅथीक ट्रिटमेंट कितें करप? मागीर आमी हांव एलोपॅथीक डॉक्टर. सो एलोपॅथीन आज एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण प्रत्येक डॉक्टर आपापले व्हेरिएशन दिता, आपापले प्रश्न सांगता. म्हणटकच हांव तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता की म्हाका जे कितें खबर आसा न्ही, वॉट आय एम प्रॅक्टिसींग फॉर लास्ट 1 year फ्रॉम द कोरोना पिरियड, फर्स्ट कोरोना टील नाव, की हाजे फक्त सिमटम्स बरे करपा खातीर आमकां एलोपॅथी हेल्प करता. आमी म्हणटा एलोपॅथीन विटामीन सी, अगेन लिंबू तो जो आमी सदांच घेताले, एंटीपायरेटीक फिवर आमकां कमी करपा खातीर, प्लस स्निझींग समज जालें किंवा कफ जालें जाल्यार आमी सिमटोमॅटीक ट्रिटमेंट. इट इज नॉट द ट्रिटमेंट फॉर व्हायरस. सिमटोमॅटीक ट्रिटमेंटान तूं बेजार जाता. सिमटोमॅटीक ट्रिटमेंटान तुका खूब सिमटम्स जातकीर तुका भंय दिसतकीर तुजी रेजिस्टन्स कमी जाता. तुजी रेजिस्टन्स कमी जातकीर सिव्हिरिटी ऑफ द डिसीज चड जाता. ते रेजिस्टन्स कमी न जावचें, तुका मातशें जिवाक बरें दिसचें म्हणून एलोपॅथीक ट्रिटमेंट.
as far as I am is concerned. Antibiotic has no role as far as I am concerned. पण जर तर सेकंडरी इन्फेक्शन समज कितें जावपाचें जालें जाल्यार एंटीबायोटिक्स हेल्प्स. म्हज्या प्रॅक्टिसेन फक्त हांव एक एंटीबायोटीक दिता, ताज्या वयर सेकंड एंटीबायोटीक हांवें आजून पर्यंत केन्नाच दिलें ना आनी म्हाका गरजूय पडली ना. हांव प्रत्येक फावटी पेशंटाक इतलो कॉन्फिडन्स दिता की आरे बाबा ती सेल्फ लिमिटींग, तूं स्वता पयलीं बरो राव, बरें जेव, बरें खा, बरो एक्सरसाइज कर, घाम गळय, एसीन रावू नाका. हे जनरल हांव तांकां सगळ्यांक सांगता आनी सदांच हांसता. अरे कोरोना जालो, कोरोना जाला जाल्यार कोरोना जातलोच रे, आज नाल्यार फाल्यां तुका जातलो, तातूंतल्यान भायर सरप इज इम्पॉर्टंट. सो हो कॉन्फिडन्स तांकां दितकूच लोकूय बी खूब कॉन्फिडन्स येता आनी म्हजे कडल्यान ट्रिटमेंट घेता आनी बरे हांसत वता. जे सामके तोंड बारीक करून आयिल्ले आसा ते हांसत वता आनी दॅट इज अ प्लस पॉयंट एज फार एज आय एम कन्सर्न. रायट. म्हणजे तांच्या मनांतलो भंय काडप आनी तांकां एक कॉन्फिडन्स दिवप आनी ते कॉन्फिडन्स दिले कारणान तांचे ते इम्युनिटी तांची वाडप जाता, हें इम्पॉर्टंट. आनी ताजे बरोबर सायमल्टेनियसली एक आयुर्वेदीक ताका कितें ट्रिटमेंट दिवप किंवा कोरोनाच्या पयलीं किंवा कोरोना जातकीर सुद्दां? हांव तुमकां फक्त एक सांगपाक सोदतां की जेन्ना भंय जाता तेन्ना भितरले भितर आमचो स्टिरॉयड वाडटा आनी हो जो स्टिरॉयड वाडटा तो आमची इम्युनिटी डिक्रीज करपाक आमकां आमची इम्युनिटी आमची कमी करता. सो ताका लागून सगळ्यांनी एक नोट करचो की भंय म्हणटा तो घेवपाचो न्ही. आयुर्वेदान कितें सांगता, आयुर्वेदान कितें जाता, इट इज अ आयुर्वेदान डिफायन करता खंयचोय समज रोग जालो जाल्यार एज फार एज आय एम कन्सर्न इट इज वात, पित्त और कफ, हे तीन हातून डिफायन करता. व्हायरस असल्या कारणान इट इज मोर ऑफ अ कफ, थोडोसो वात आसा आनी कफ आयडेंटिफाय करपा खातीर ते लिक्विफाय करचे पडटा आनी ताका लागून आमच्या आंगांची गरमी वाडोवची पडटा आनी गरमी वाडोवपा खातीर थोडेशे तांणी क्वाथ तयार केल्या. त्या क्वाथान तांणी लसूण घातला, तांणी लवंग घातला, तांणी जिरें घातलां, तांणी आलें घातलां, तांणी बडिशेप घातल्या. हे सगळे तांणी कॉम्बिनेशन करून तांणी ती गुळयो दिल्या आनी ते गरम उदकान घाल म्हणटा. सो आयुर्वेदा सगळ्यान पयलीं सांगता कफ लिक्विफाय करपा खातीर स्टीम इनहेलेशन घेया. टेक स्टीम इनहेलेशन, टेक इट एटलीस्ट 3 or 4 times a day. It is not necessary that you have to add anything to this steam inhalation. Tulsi is a very good immunity. So आम्ही प्रसाद जेन्ना दाखयता देवाक तेन्ना तुळशी घालता. ताजे इम्पॉर्टन्स कित्याक, तुळशी इज अ गुड इम्युनिटी प्लस तुळशी प्लांट्स गिव्स ऑक्सिजन डे एंड नायट. हे तुवें कन्झम्पशन करपाचें, 1 किंवा 2 पान जायना, आयुर्वेदा सांगता. प्लस आयुर्वेदा सांगता नमकाचे म्हणजे सॉल्टाचे गळगळे घे. सॉल्टाच्या गळगळ्यान थंय जे कितें आमकां कंजेशन आयिल्लें आसता गळ्या कडेन किंवा नाका कडेन तें कंजेशन सगळें भायर येता. सगळ्यान खूब इम्पॉर्टंट म्हणजे आयुर्वेदा सांगता कसाय. आमची लायफस्टायल आमी चेंज केल्या आनी आमी च्या आनी कॉफी पिता. पयलीं आमी कसायच पिताले. हो जर तर आमी कसाय परत जर तर सुरू केलो जाल्यार आय थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन अ व्हेरी गुड वे. कारण आमची आंगांची हिटूय वाडयतली, आमची इम्युनिटी वाडपाक आमकां मदत करतली आनी ऑटोमॅटिकली व्हायरस सुद्दां एटॅक केले जाल्यार तितले इफेक्ट आमच्या बॉडीचेर जावपाचो ना. Very good. Just for the information of the listeners, हांवूय बी कोविड हातून सध्या होम क्वॉरंटायन आसा आनी म्हजो आज 13वो दीस होम क्वॉरंटायन आशिल्ल्या कारणान हांव पयल्या दिसा म्हजी टेस्ट गेली आनी हांवें इमिडिएटली जेन्ना टेस्ट केली तेन्ना पॉझिटिव्ह आयलो. एलोपॅथीक एज वेल एज आयुर्वेदा आमी सुरू केलें. अश्वगंधा, मागीर गिलोय आनी श्वासारी आनी हे सगळे स्टार्ट केले. आनी त्या खातीर एक वंडरफूल म्हळ्यार दोतोर आनी प्राणायाम पयले 2-4 दीस म्हाका आसना घालपाक जमली ना, पण हांवें कंटिन्युअसली प्राणायाम मात सोडलो ना. प्राणायाम हांव बेडीचेर उठून बसून तसोच करतालो आनी त्या खातीर वंडरफूल म्हळ्यार एक 5 दिसां भितर हांव ऑलमोस्ट 80% हांव बरो जालो भितरल्यान. म्हाका बरें दिसपाक लागलें, म्हणजे हुशारी आयली. दोतोर हांव आनी एक हांकां सांगपाक सोदता की हांव दोतोर काणेकराच्या इन कॉन्स्टंट टच आशिल्लो. म्हज्या चल्याक मात खूब हाय फिवर येतालो, खूब जोर येतालो. एक 3-4 दीस तर कंटिन्युअस म्हाका एक 4-4, 5-5 वरांनी क्रोसीन दिवची पडटाली. 2-1 असो जोर जातालो. दोतोरान एक म्हाका सामकी सिंपल रेमेडी सांगली. ताणें सांगलें ती जी गिलोय आसा न्ही, गिलोय, जी गिलोय आमी टॅबलेट घेताली, हांव फक्त सकाळीं आनी सांजची अशी 2च वेळा दितालो. दोतोरान सांगलें म्हाका गिलोय एवरी 3-3 आवरली ताका 2-2 गिलोय दीत राव.
आणि सांगता सगळ्यांक तुमकां की हो गिलायोचो इतलो वंडरफूल इफेक्ट, त्या दिसा जोर जो 1-2 जातालो तो 100 जालो, आणि नेक्स्ट डे तो 98 99 जालो, आणि थर्ड डे जोर नाच जालो. रियली ग्रेट. आयुर्वेदा बद्दल हांवें हें मुद्दाम एक्झाम्पल दिलें, जे तुवें म्हाका सांगलें म्हणून हांवें ते एक्सपेरिमेंट केलो म्हणजे चल्याचेर. व्हेरी गुड. पण तुमकां एक हांव हाजेर एक मुद्दम सांगपाक सोदतां, दीस इज नोटेड बाय एवरीबडी. आमकां आतां गिलोय घेवची पडटा आनी पयलीं आमकां गिलोय घेवपाक मेळनाशिल्ली. व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एवरीबडी. कारण आमचे कडेन सगळ्या कडेन गाय आशिल्ली, आमी गायचें दूध पिताले, देशी गाय, नॉट नेसेसरिली गीर गाय. आनी ही गाय जेन्ना प्रेग्नंट वता तेन्ना ती रानान वता, आनी ती प्रेग्नंट आसतना मुद्दम गिलोय तिका आमी अमृतवेल म्हणटा, ती ही मुद्दम खाता, किंवा तिका घरा कडेन हाडटकच आमी मुद्दम तिका ती अमृतवेल घालताली. And during the delivery, ताजे जे दूध असले न्ही, this was full of giloy, which was giving immunity to each of us. आज आमचे कडेन तें ना जाल्लें आसा कारणान आमकां जोर येतकच गिलोय पळोवची पडटा आनी गिलोयच्यो गुळयो घेवची पडटा. म्हणजे हाव फार आतां खरें आमीच खरे एज्युकेटेड काय पयलींचे लोक आमचे पेक्षा चड एज्युकेटेड आसा, हें सगळ्यांनी विचार करपाची खूब गरज आसा. बिंग अ डॉक्टर आय एम टेलिंग यू दीस. येस, नेक्स्ट. दोतोर, म्हजो एक आजूच एक गजाल आयकली की एक मडगांवचो एक फामाद आदवोगाद एक हातून कोविडान गेलो, आनी मागीर कळ्ळें की ताका तो कोमॉर्बिड आशिल्लो, ताका डायबिटीस आशिल्ली. तशेंच मुद्दाम म्हजो एकलो मित्र आसा, सुनील नायक म्हणून मडगांवचो, एक मोठो प्रतिश्ठीत मनीस. तो सुनील नायकूय 6 दीस जवळ जवळ तो रावलो ESI हॉस्पिटलान, आणि सगळ्यान पयली म्हळ्यार ती टेस्ट केली, ताका कळ्ळें की आपणाक कोविड जाला. इमिडिएटली ही गॉट हिमसेल्फ एडमिटेड इन ESI हॉस्पिटल, आणि तोय बी कोमॉर्बिड आशिल्लो, ताकाय बी हाय डायबिटीस आशिल्लो, पण तो हातूंतल्यान भायर सरलो. तर म्हाका एकूच सांग, आमी जर सगळे जाण हेल्दी आसात आणि कोमॉर्बिड जर सिम्पटम्स कांयच ना, जाल्यार इजिली वी कॅन फायट आउट दिस, रायट डॉक्टर? आणि बाकीच्या मनशांक जे कोमॉर्बिड आसा तांच्या खातीर तुमी कितें एडवायस? सी, फायनली कोमॉर्बिड आसात आनी ताजी बिकॉज ऑफ दीस डायबिटीज इटसेल्फ डिक्रीजेस द इम्युनिटी, नॉट ओनली फॉर कोविड, फॉर एनी अदर इलनेस. खंयचे सुद्दां ताका जर तर इलनेस जाल्यार, इफ इज डायबिटीज, देन चान्सीस ऑफ फ्लेरिंग ऑफ दीस इलनेस इज व्हेरी हाय. सो कोमॉर्बिड पेशंटां तांणी कितें करपाक, आपल्या डायटाचेर खूब लक्ष दिवपाचें, एसीन चड लावपाचें ना, नॉर्मल जिवन जगपाची ट्राय करपाची, प्राणायाम करपाचो, आपली शुगर किंवा मॉर्बिडिटी कशी कमी जाता ती पळोवपाची. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट कोमॉर्बिड पेशंटांक हें जातलें तशें, पण एक चान्सीस सांगता. आनी सगळ्यान पयलीं म्हणजे कॉन्फिडन्स तांणी दिवपाचें ना. अशें न्ही की कोमॉर्बिड आसतकीर प्रत्येकान एडमीट जावपाचें, अशें कांयच गरज ना. ही नीड नॉट वरी एट ऑल, नॉट वरी एट ऑल. आपली डायबिटीज सारकी आसा काय ना ती पळोवपाची, BP सारकी आसा काय ना ती पळोवपाची, आपल्या आस्मा खातीर ज्यो मेडिसीन आसा ती कंटिन्यू घेवपाचें, कोविड जाल्या म्हणून ती बंद करपाची ना, आनी थोडेशें चॅकअप करून घेवन डीप ब्रिदींग घेवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण डीप ब्रिदींग करता आसतना एक्झर्शन न्ही. थोडे फावटी हांव खूब पेशंट पळयता की अशें ब्रिदींग घेता की तांकां घेवपाकूच कळना. सो हाज्या खातीर कोमॉर्बिड पेशंटान चड आनी केअरफूल रावपाची गरज ना. आपले इलनेसीस बरे तरेन कंट्रोल करपाचे, आनी जे सिम्पटम्स आसा जे सांगला रेग्युलेशन, ते रेग्युलेशन केले जाल्यार ही वील बी डेफिनेटली आउट ऑफ इट. दोतोर, आता ही फर्स्ट वेव आयली, मागीर सेकंड वेव आयली. आता सेकंड वेवाक तर आमी सामके अनप्रिपेर्ड अशे आशिल्ले, आनी फर्स्ट वेव येतकीर आमी कितें तरी आमच्या भितर सुदारणा करूं जाय आशिल्ली. म्हाका एक्झॅक्टली सांगा दोतोर की आमी आतां ऑलरेडी वॅक्सिनेटेड आसा, वॅक्सीन मारला, सो वॅक्सिनाचो कितलो आमकां प्रोटेक्शन मेळटलें, आनी त्या भायर आमी आतां ही थर्ड वेव आनी ही फोर्थ वेव जी आतां येतली ती खंय आनी सामकी डेडली आसतली. आतां हे थर्ड वेव आनी फोर्थ वेव आमकां जर नोव्हेंबरान खंय तरी येवपाची आसा अशें सांगलें वता, आणि वी कॅनॉट टेक दीस थिंग्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज इट हॅज बीन टोल्ड बाय ऑथेंटीक पर्सन्स. सो हाजे खातीर आमी कितें तयारी करपाक जाय, कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय? सगळ्यांक रिक्वेस्ट एक की अगेन अंडरस्टँड द डिसीज, इट इज अ व्हायरस. व्हायरसा भितर आमकां वॅक्सीन दिला जनरेट एंटीबॉडीज अगेन्स्ट दॅट व्हायरस. सो डेफिनेटली जे वॅक्सीन दितकच आमच्या आंगात जी एंटीबॉडीज जातली ती आमकां डेफिनेटली खंय ना खंय हेल्प करतलीच. लेट बी व्हेरी शुअर अबाउट दीस. म्हणजे परत आमचो कॉन्फिडन्स लेवल सकयल जावपाक नाका बिकॉज ऑफ द सेकंड वेव, थर्ड वेव ऑर द फोर्थ वेव. इज इट व्हेरी क्लियर, स्वार?
यस. इज इट? नाव आता सेकंड वेव्ह किंवा थर्ड वेव्ह किंवा फोर्थ वेव्ह म्हणजे कितें की व्हायरस आपली म्युटेशन जायत असता आणि म्युटेशनान ती परत एंटर जायत असता आणि हाच्या खातीर आमी आपली तयारी दवरप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रायट. सो हाका लागून प्रत्येक कडेन आता तयारी म्हणजे कितें पळयात, हांवें परत सगळ्यान पयलीं सांगलां ही व्हायरस पयलीं सुद्दां आशिल्ली, मनीस हो पयलो सुद्दां आशिल्लो, आजूय तोच आसा. आंगांची रेजिस्टन्स ताजी तयार करपाची सिस्टम तीच आसा, पण पयलींचो मनीस चड रेगुलर आशिल्लो, चड डिसिप्लीन आशिल्लो, चड लोकां आपल्या बद्दल ताका चड कॉन्फिडन्स आशिल्लो. आज तें ना जाल्लां. सो हाका लागून एक दिनचर्या फॉलो करुया. दिनचर्या म्हणजे हांव दिनचर्या इज तुमकां इम्पॉर्टंट. बरोबर. हय, सो एक दिनचर्या खातीर तुमकां थोडेशें सांगता. सगळ्यांनी आतां हे सुरवात करुया. उठपाचो वेळ सदांच सांगता ब्रह्ममुहूर्त, सकाळी बेगीन उठया. आतां आमकां पळय काम काय ना, आतां तरी आमी ट्राय करुया सकाळी 5 उठपाचें ट्राय करुया. एकदां 5 उठतकीच आमी गरम उदक पिवया, लूक वॉर्म वॉटर. हांव अदरवायज लूक वॉर्म म्हणटलो, पण तुमी सगळे जाण गरम उदक पियात. एकदां गरम उदक पिलें की फ्रेश एअर येवनी योगा किंवा प्राणायाम करात. आय वूड गिव मोर प्रिफरन्स फॉर प्राणायाम. मागीर न्हायात. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, कारण आज पेरंट्स हॅज बिकम अ मोर प्रॉब्लेम फॉर द यूथ. पयल्या वेव्हीन फक्त जाणटे लोक मरताले, सेकंड वेव्हीन मिडल एज आनी भुरगे मरपा लागले, थर्ड वेव्हान भुरगेय मरतले. टेक इट फ्रॉम मी. कित्याक सांग, पेरंट्साचे गायडन्स ना, तांकां मॅक्झिमम पॅम्परिंग. सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट टू इन्क्रीज द कॅपॅसिटी ऑफ द लंग. व्हेरी वेल सेड, व्हेरी वेल सेड. 100% ऑक्सिजनेशन. सो पयलीं बापायनी सगळ्यांनी करूनी, आवयनी करूनी. तूं कितली वर्साची जावं, म्हाका तें पडूना. तूं 50-60 वर्साचें सूर्य नमस्कार करपाक लाग. तुका पळोवन तुजी भुरग्यांनी नात्रां करतलीं. तुजे पॉस्चर, सिटींग पॉस्चर इज इम्पॉर्टंट. हॉस्पिटलान गेलो आनी ऑक्सिजन घेतलो म्हणून तूं बरो जातलो ना, आनी ऑक्सिजनाचो डिमांड करूं नये. आमकां ऑलरेडी देवान भरपूर ऑक्सिजन दिला, आमकां कॅपॅसिटी ना तो घेवपाचो. रायट. ताका लागून तुळशीची पानां, ताका लागून कोडुलिंबू, ताका लागून सिटींग पॉस्चर, ताका लागून ओपन एअर. कोडुलिंबूचें मातशें सांगात. कोडुलिंबू कित्याक इम्पॉर्टंट? कोडुलिंबू हांव तुमकां म्हणजे कसो टायम आसा नाल्यार नेक्स्ट टायम आय वॉन्ट टू टेल ओनली ऑन कोडुलिंबू. कोडुलिंबू इन्क्रीजीस द इम्युनिटी, प्लस इट इज द प्लांट विच गिव्स ऑक्सिजन डे अँड नायट. हांव तुमकां एक सांगता, म्हजे कडेन एक पेशंट आशिल्लो, तेच तुमकां सांगता. अबाउट 10 years बॅक, म्हणजे ते चली 4 वर्साचे आशिल्ले आनी ताका जोर येतालो. ताका एडमीट केलो आनी 3 फावटी हॉस्पिटलान सगळे टेस्ट केले, नेगेटीव. शेवट ताका बिकॉज ऑफ द पॅरासिटामॉल ताका वॉमिटींग ब्लड जावपाक लागले, जोर देवना. 10 दीस हॉस्पिटलान एडमीट करून ताका घरा हाडलो हांवें. घरा कडेन ताका दवरलें. ती म्हणपाक लागली गांवान व्हरता. म्हटल्यार तुमी गांवान व्हरून केन्ना करतले? ही 10 वर्सां पयलींची स्टोरी हांव सांगता, आतांची न्ही. आमी ताका गांवान व्हरतले, ताका रुमान दवरतले, कोडुलिंबाची पानां सगळीं घालतले, ताका केळ्याच्या पानाचेर न्हिदयतले आनी तशें ताका 2 दीस 3 दीस दवरतले आनी ताच्या आंगार कोडुलिंबू दवरतले. ऑटोमॅटिकली ते बरें जातले. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोडुलिंबू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. परत सेकंड सांगता, दीस इज फॉर एवरीबडी. जेन्ना फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आयली फॉर ह्युमन बिंग्स, म्हजे कडेन गायी आसा. गायांक न्ही सगळ्यांक चवना जावपाक लागली. हांवें डॉक्टराक सांगलो इट इज अ व्हायरस. एलोपॅथीक डॉक्टर ताका एंटीबायोटीक दिवपाक लागलो. तांकां आंगाचेर 5ची चवना जावपाक लागली आनी तो सांगतालो इट वील कन्वर्ट इनटू अ इंजुरी, अल्सर, आनी यू वील गेट मॅगट्स. मीन्स अ काव वील गेट मॅगट्स एट 500 प्लेसीस. हांवें म्हणलें वॉट इज दीस नॉनसेन्स. हांवें कितें केलें, हांवें शिश्याचें तेल हाडलें, सरसो का तेल हाडलें, कोडुलिंबू हाडलो आनी हळद हाडलें आनी ताची पेस्ट केली. ती पेस्ट हांकां सगळ्या गायांक लावपाक लागलें. हांव तुमकां सांगता, इट वॉज युनिवर्सल. सगळ्या गायांक जातलें म्हणून सांगिल्लें. 4च गायांक जालें, बाकीचे सगळ्यो गाय जाले आनी तांकां कोडुलिंबू हांवें पिवपाक दिलो. दीस आय डीड लास्ट इयर. सांगपाचो अर्थ कितें, व्हायरस एनिमल्सांक सुद्दां अटॅक जाता इन अ डिफरंट वे, पण कोडुलिंबू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोडुलिंबाचे हय, कोडुलिंबू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोडुलिंबाचो एक चमच दोतोर, सुद्दां कोडुलिंबाचें असं ज्यूस करून पिवप मिक्सराक लावन काय डायरेक्ट पानांच खावप? ना, पानांय खाल्ले जाता, ज्यूसूय पिले जाता, पण चड पिवपाचो ना, जस्ट हाफ टीस्पून. आज तुम्ही खूब बरें इन्फॉर्मेशन दिल्या. म्हणजे कोडुलिंबान इम्युनिटी वाडटा हें म्हाका खबर नाशिल्लें. येस, तातूंत कोडुलिंबू थोडेशें मीठ घालप.
इम्प्रेशन कितें आशिल्लें की कोडूलिंबू घेतात कारण ते दंत बीन ते जाग्यार उडोवपाक अशें ना ना इम्प्रेशन ना ना आशिल्लें. ना 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 इम्युनिटी, मेन इज इम्युनिटी. Very good, very good, very good. So Kodunimbo is a big weapon to fight this virus. येस. आणि प्रत्येकाच्या घरांनी प्रत्येकाच्या कॉलनीन हे आसचें अशी म्हजो सगळ्यांक रिक्वेस्ट. Correct, correct, correct. Very nice, very nicely said. Doctor, you continue with your third and fourth वेवाचेर आमी उलयताले. आता थर्ड आणि फोर्थ वेव ही येतलीच बिकॉज ऑफ द म्युटेशन ऑफ द व्हायरस. हाका लागून हांवें दिनचर्या सांगिल्ली की सकाळी फुडें उठप, व्यायाम करप, बाथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सकाळी फुडें न्हांवप इज इम्पॉर्टंट. लेट मी टेल यू वन थिंग. जी कोण मॉर्बिड पेशंट आसा तांणी गरम उदकान न्हाल्यार जाता, पण अदरवायज बाकीच्यांनी किंवा भुरग्यांक तरी पेरंट्सांक सांगात थंड उदकान न्हांवप. आणि थंड उदकान समज न्हांवप जाल्यार एक फ्लोईंग वॉटर आसा जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी ल्हान आसतना न्ही आमी नदीचेर न्हांवपाक वताले, व्हाळान न्हांवपाक वताले. आणि हाजेर कितें जाता, बोन मॅरो स्टिम्युलेट जाता. Stimulation of the bone marrow is important to generate the WBCs, which is the fighting mechanism, immunity. Okay. सी कितले इम्पॉर्टंट आसा पळयात. पण आमी आतां कितें करता, सगळे जाण गरम. ओके, आतां कोविड जाला म्हणून गरम न्हायात रे, इट्स ओके. पण प्रिपेरेशन ऑफ द थर्ड वेव ऑर द फोर्थ वेव. इवन बायलांक हांव सांगता की बालदीभर उदक सकाळ दनपरां सनान दवरात. सी इट इज नॉट द हाजें उदक न्ही, गिजराचें उदक न्ही, सनान तापयात आनी तें तापोवन न्हायात. अच्छा. सी दिस इज इम्पॉर्टंट. नंबर फोर्थ इज आहार. आहाराचेर सारकें लक्ष दियात. घरान हांव ह्या दिसांनी कितें सांगतलो की प्रत्येक कंप्लेन करता की जेवण चलना. म्हणजे जेवण म्हणजे कितें, जे तुज्या बॉडीक इम्पॉर्टंट तें जेवण. सो हाका लागून कितें, जेवण चलना जाल्यार कितें, चपात्यो जायना मरे, इट्स ओके. मागीर तूं ओट्स कर आनी घे, नाचण्याचें सत्व करून पी, पेज करून पी, मेथयाची पेज करून पी, रवो करून पी. मेथयाची पेज इम्पॉर्टंट. रवो करून पी. रव्यान आलें घाल, आलें इज इम्पॉर्टंट. रायट. आलें घे. कसाय कर, कसाय. हांव इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड हांव रेसिपी मागीर सगळे जाण म्हणटले कित्याक आमकां संवय जाल्या ऑनलायन खंय मेळटलो कसाय. रोकडो क्वेश्चन. खंय मेळटलो कसाय तें नाका, हांव तुमकां रेसिपी दिता, तुमी फाल्यांच्यान घरा कडेन करात. नंबर फोर्थ इम्पॉर्टंट इज तुम्ही कसायची रेसिपी दियात. हय, हांव कसायची पर हे थोडेशें मागीर ध्यान करात. आज आमी सगळे लॉकडावनान आसा, आमचे कडेन टायम खूब आसा. सो थोडोसो ध्यान करात. ध्यान करा जस्ट इनवर्ड जर्नी. तकलेन कितें येता तें सगळें अंडरस्टँड करात, ध्यान करात. आनी निद्रा इज इम्पॉर्टंट. आमकां संवय जाल्या की 11-12 पर्यंत आमी न्हिद जागेत आसता. आतां थोडीशी डिसिप्लीन घालात. 10 वरां पर्यंत ना, 10च्या नंतर आपूण जागो रावपा ना, हें कन्फर्म करात. सो एक भुरग्याकूय न्ही एक बरी संवय लागतली. स्वारबाब हांव तुमकां सांगता की नॅचरल स्टिरॉयड that stimulates and that's releases in our body starts at Brahma Muhurt, that is 4:30 a.m. in the morning. So the effect of the natural steroid and all the hormones starts in our body 4:30 a.m. in the morning. And it vanishes by 7 o'clock. So हा जो इफेक्ट न्ही 9 पर्यंत आसता. म्हणून 9 पर्यंत जागे राव. म्हणून गांवचे लोक आसा न्ही ते 9 पर्यंत जागे रावताले किंवा 8 न्हिदताले. म्हणून जेवण ते 7 घेताले. आतां आमी कितें करता, जेन्ना तूं 10च्या उपरांत जेन्ना तूं जागो रावता किंवा जागो रावपाचो ट्राय करता किंवा व्हॉट्सएप पळयता, तुजे इम्युन सिस्टमाचेर तूं पेज घालता. रायट. अननेसेसरी हॉर्मोन सिक्रेट करचे पडटा आनी देट डिक्रीजीस युअर इम्युनिटी. करेक्ट. सो दॅट्स वाय निद्रा इज इम्पॉर्टंट. निद्रा इज इम्पॉर्टंट. सो टायमार न्हिदात, सकाळी फुडें उठात. हांव एक थोडोसो एक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांच्या घरान वॉशिंग मशिनां आसा. प्लीज 15 दीस 1 म्हयनो वॉशिंग मशिनां यूज करूं नाकात. सगळे जाण आपले कपडे आपल्या हातांनी धुवात. नाल्यार आमी पासयेक वता, घाम गळयता आनी घरचे कपडे आमी वॉशिंग मशिनान घालता. पयलींचो लोक कितें स्वताचें काम आपूण स्वता करताले. घरा कडेन सान मारताले, आयदनां घासताले, गार्डन पळयताले. सो तातूंच्यान कितें जाताली, एनर्जी जनरेट जाताली. घर वॉज अ प्लेस ऑफ अ पॉझिटिव्ह एनर्जी. रायट. आज ते सगळे कडेन मेल्ल्या भशेन दिश्टी पडटा. आय वूड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ही दिनचर्या आमी करुया. दिस इज हाऊ वी कॅन प्रिपेअर फॉर द थर्ड अँड द फोर्थ वेव. नंबर सेकंड, व्हेरी वेल सेड. नंबर येस, एसी कमी करात. तुमकां एसी न्हिदूं जाय मरे, अर्दवर चालू करात, मागीर नाका. व्हेरी गुड. सिटींग रुमांनी नाका थंय एसी नाकात. जाय थंयच एसी, ओके एसी जाय थंयच एसी लायात.
राईट. च्या कॉफी पिवपाचे कमी करात. हम्म. सगळ्यांक लिंबू सरबत दियात. कोका कोला, फांता सगळे भायले लिंबू सरबत अवेलेबल इन द मार्केट नाका. हम्म. लिंबू घरा हाडात. हम्म. कोण येता तांकांय लिंबू सरबत दियात. तुम्ही राईट. तो सॅलिन टॅबलेट किंवा बाकीचे विटामिन सी घेवपाची गरज ना. नॅचरल वे. हम्म. हम्म. कोणी आल्या तांकांय दियात. कसायाची रेसिपी सांगता. हय. प्रत्येकाकडे बुक्स असं जाल्यार पेन आसले पेपर आसले मातशे बरोवन घे. घेयात. व्हेरी नाईस. 200 ग्राम कोथमीर. हम्म. म्हणजे सगळ्यांनी करून म्हाका धाडूंक जाय हा. 200 ग्राम कोथमीर. हम्म. तातूंत 50 ग्राम जिरे. यस. 200 ग्राम कोथमीर, 50 ग्राम जिरे, 10 वेलची इलायची, 8 वेलची मिरियां वेलची. वेलची, हम्म. 8 मिरियां म्हणजे पेपर, हम्म. अर्ध चमचो सुंठ ड्राय जिंजर हाफ टीस्पून, आणि राईट. पावसाच्या दिसांनी 1 टीस्पून घातल्यार जाता जिंजर ड्राय जिंजर. हम्म. हे सगळे मिक्स करात आणि लो फ्लेमीचेर भाजयात. भाजपाचे लो फ्लेमीचेर आणि लो फ्लेमीचेर भाजतकच मागीर मिक्सरान घालात आणि हो पिठो करात. आणि हो पिठो जो आसा तो यू कॅन युटिलायज कंटिन्युअसली, की एक ग्लास समज घेता जाल्यार तातूंत हाफ टीस्पून किंवा ताजे पेक्षा कमी कसाय घेतकूच पावडर तुका वास येता तो पुरो तातूंत गोड घालात. तुमकां जाय जाल्यार दूध घालपाक जाता, कांयच प्रश्न ना, पण एज फार एज पॉसिबल शुगर एड करूं नाकात आणि गरम गरम पियात. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ वे. टेक इट 3 or 4 टायम्स अ डे. एक व्हडलो व्हडलो ग्लास पियात. दोतोर शांता नायक म्हणटा मातशे रेसिपी रिपीट कर अशें म्हणटात. 200 ग्राम कोथमीर. हॅलो, आयकूंक येता हय सौरभ? हय आयकूं येता. 50 ग्राम जिरे, 10 वेलची, 8 मिरियां आणि हाफ टीस्पून ड्राय जिंजर किंवा सुंठ. पावसाच्या दिसांनी 1 टीस्पून केले जाता. तुमकां जाय जाल्यार हातूंत तुळशीची पानां ड्राय केल्लो थोडोसो पिठो घातल्या जाता. ड्राय तुळशीच्या पानांचो पिठो. हे सगळे कलेक्शन तुम्ही लो फ्लेमीचेर भाजात. लो फ्लेमीचेर भाजपाचो. मागीर ताजो थंड जातकच मिक्सरान घालून पिठो करात. and this powder you can utilize to prepare the kasai. तातून जॉगरी घातल्या जाता, प्रिफरेबली ऑर्गेनिक किंवा माडाचे. मार्केटान मेळटा ऑर्गेनिक. लूक आउट फॉर ऑर्गेनिक जॉगरी. आणि दूध घालपाक जाता आणि कोणाकूय सर्व करपाक टू गुड. व्हेरी गुड. थँक्यू हा डॉक्टर. एक ऑडियन्साक आमचे जे कोण जॉईन जाल्या पार्टिसिपंट्सांक एक सांगपाक जाय, म्हणजे म्हाका म्हजो आज 12वो दीस एज अ होम क्वॉरंटायन. हांवूय बी कोवीड. आनीक हो जो कसाय तांणी दोतोरान सांगला तो हांव कसाय पितालो सकाळचो, प्लस सत्व, प्लस बाकीचे प्रोटीन्स, आनीक सूप, वेजिटेबल सूप जो घराक आमी करतात तो करतालो. आनी आमी खंयच डिहायड्रेट जावपाक आमी बॉडी दिली ना. त्या खातीर आमची सगळ्यांची 4 जाणांची आमच्या घरान रिकवरी एकदम फास्ट जाली. दोतोर म्हाका एकूच विचारपाक जाय की हो जो कसाय आसा तो रेग्युलर घेवप बरें टू फेस फॉर दॅट थर्ड एंड फोर्थ वेव, करेक्ट? प्लस दिनचर्या. न्ही, टू फेस थर्ड आनी फोर्थ न्ही, मेक इट रुटीन ऑफ युअर लायफ. सदांच घेवपाचो, सगळ्या लोकांक सर्व करात. पयलीं कसायच दिताले, च्या कॉफी नाशिल्लोच. प्लस कोडू टू स्टार्ट विथ द डे. हय, थोडो. आनी तोय रेग्युलर घेवं जायसो काय ना. 3 दिसांनी 4 दिसांनी घेतल्यार पुरो. रेग्युलर घेवपाची गरज ना. अच्छा अच्छा.
पयलीं रेग्युलर नाका, आयतार आनी बुधवार आमी घेताले कोडूनीन, सो तेच आमी पुरो कंटिन्यू करप. पुरो पुरो अच्छा, व्हेरी गुड. तुळशीचे एक पान डेली पुरो, एक पान, चड रायट. खावपाचें ना. करेक्ट करेक्ट. आमी ऑलरेडी आतां 8 सुरू केल्लें, आतां 8 जावन 35 मिनटां जाले, केन्नाच वेळ जालो असो कळना. आमी एक्चुअली 8:30 बंद करपाचे आशिल्ले. आतां ऑडियन्साक जर कितें प्रश्न विचारपा जाय, आमी तांकां एक 5 मिनटां दिवया आनी मागीर सेशन काबार करया. इफ देर आर एनी क्वेश्चन्स. एक विचारपा आशिल्लें दोतोर, की आमचो एक फ्रेंड ताका उलटी जाता, म्हणजे कोविड पॉझिटिव्ह आसा आनी उलटी जाता, जाल्यार कितें करपाचें? पळय, एक लक्षात धरात, तो जेन्ना कोविड पॉझिटिव्ह जाता न्ही, तो पयलीं म्हणजे भिला. ओके, ताका पयलीं म्हणजे कॉन्फिडन्स दियात. आयकूंक येता न्ही? हॅलो? हय, सूर्यकांत, आयकूं येता. हय हय, तर ताका कॉन्फिडन्स दियात. आनी बिकॉज ऑफ द फ्रायट फॅक्टर ताची एसिडिटी वाडल्या, आनी बिकॉज ऑफ द एसिडिटी ताका उलटी येता. सो ताका तुमी चड गरम दिवं नाका, चड थंडूय दिवं नाकात. पयलीं म्हणजे तांकां एंटी एमेटीक जे अवेलेबल आसा ते दियात. आय वूड तुमी खंयचे तुमच्या लोकल डॉक्टरांक तुमी कन्सल्ट करात. एंटी एमेटीक 2 फावटी दिसाक किंवा 3 फावटी दियात. आनी चड गरम दिवं नाकात. तातूंतचे ते तांकां एसिडिटीचो ताका टॅबलेट दियात. वॉमिटींग इज अ सायन दॅट देर इज अ गॅस्ट्रायटीस. आनी गॅस्ट्रायटीस म्हणजे एसीड सिक्रेशन चड आसा, आनी तें एसीड सिक्रेशन चड आसा, मेन कारण इज अ फ्रायट. सो ताका लागून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तांकां एंटी एमेटीक दियात, एसिडिटी खातीर ट्रिटमेंट दियात, कॉन्फिडन्स दियात, दूद दियात फ्रिक्वेंटली, लायट डायट दियात. सो ताका पेज दिल्यार जाता, ताका सूप पिल्यार जाता, ताका सत्व दिल्यार जाता, ताका रवो दिल्यार जाता. एकदम खूब दिवं नाका, थोडे दियात. ताका आडसराचें उदक दियात, ताका इलेक्ट्रॉल दियात. आनी हे आडसराचें आनी इलेक्ट्रॉल ताका खूब गरम दिवं नाकात, कित्याक एसिडीचेर गरम दिलें जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जाता. चड थंडूय दिवं नाकात, कित्याक ताका ऑलरेडी कोविड पॉझिटिव्ह आसा तो. सो इतले समज दिले न्ही, आय विल टेल यू वन थिंग, विथीन 2 days ही इज गोइंग टू रिकवर. मेन इज गिव देम कॉन्फिडन्स. तुम्ही पयलीं कॉन्फिडन्स रावात, ताका कॉन्फिडन्स दियात. कितेंय समज चड कितें दिसलें, यू आर फ्री टू कन्सल्ट मी. आनी कोणा विचारपा प्रश्न? आतां एकलो कोण तरी विचारतालो की प्लीज इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ. प्रॉब्लेम आसा न्ही, गरम मातशें परत रिपीट कर, सुहास रिपीट कर. एसिडिटी प्रॉब्लेम जो आसा पेशंटाक, तेणें गरम घेवपाक जाता ना, चड गरम दिवं नाका म्हणटालो, चड गरम दिवं नाका. आनी समज जर तर ताका पचन जाता न्ही जाल्यार गरम घेतल्यार जाता, कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक एसिडिटी म्हणटकच कितें आसा, ऑलरेडी ताजे गरम ताका इफेक्ट इन अ बॅड वे जावपाक शकता. सो इफ ही इज कम्फर्टेबल इनफ, चड गरम दिवं नाका, पण लूक वॉर्म दियात. ओके डॉक्टर, थँक्यू. येस. Any other questions? Doctor? Yeah. Hello, doctor. Please, Yes. please introduce yourself. Yeah, I'm Samita Desai. Just Okay. wanted to know how long to wait for vaccination after recovering from COVID. After recovering from the COVID, you can take Yeah. vaccination at any time. Anytime. Because vaccination, it is 2 days, 2 doses, first dose and the second dose. When you are having already COVID, that means you are exposed to the antigen. And it is self-limiting, that's why it is getting cured within 14 days. The meantime, the antibodies will start developing in your bodies. When you are vaccinating, you are again injecting the antigen of the COVID virus also. So that will help you to produce the antibodies in your body. Once you are okay, you can wait for 15 days and you can take the vaccine. It depends upon how you are affected with the COVID. Sometimes with the illness of the COVID, people get run down quite a lot. Then he should not take vaccine immediately. He should wait for some times for the recovery, because again the virus is injected in your body. That's why some of the patients complains that they are getting fever, they are getting high fever, because their immunity is less, and then the virus is having little effect on their body. Is it okay? Yes, thank you, doctor. डॉक्टर, आमी वॅक्सिनेशन जे आतां एक एकल्याचो प्रश्न आशिल्लो हांगा की वॅक्सिनेशन आमी बी घेतला, खूब जाणांनी घेतला. सो वॅक्सिनेशन कितली वर्सां काय कितले म्हयने इफेक्टिव्ह आसता तें दोन्ही वॅक्सिन? हांव तुमकां एक न्ही, वॅक्सिन पयलीं कितें आशिल्लें तेच सांगता तुमकां. वेन इट इज कमिंग ऑफ द सेकंड वेव, थर्ड वेव ऑर द फोर्थ वेव, दॅट मिन्स इट इज अ वेरियंट ऑफ द व्हायरस. जे आमी वॅक्सिन करता ते फर्स्ट वेवाचे व्हायरसाचे ते वॅक्सिन.
दॅट विल बी इफेक्टिव्ह फॉर दॅट पर्टिक्युलर व्हायरस. पण जेन्ना हम्म. थर्ड आणि फोर्थ व्हेरियंट येता तेन्ना हम्म. हाऊ फार इट इज गोइंग टू इफेक्ट, अगेन देर इज अ डाऊट. There is a doubt. पण तो डाऊट घेऊन तुम्ही वचू नये, आम्ही वचू नये. आमच्या अंगात अँटीबॉडीज आसाच, त्यो अँटीबॉडीज विल अच्छा. हेल्प टू, असो आम्ही एक व्ह्यू घेऊन या. पण आणि एक्झॅक्टली असो जेन्ना म्हाका आमी दोतोर व्ह्यू, सांगात की ह्यो अँटीबॉडीज आता वॅक्सिनेशन घेतले कितले म्हयने का वर्सां उरतल्यो आमच्या बॉडीन? ताजेर हांव डिटेल तुमकां सांगपाक शकना, कारण तितले डिटेल तितली स्टडी जाल्या अशी सुद्दां कांय ना, कारण आतांच वॅक्सिन आयला न्ही तें. ओके, तेजे अँटीबॉडीज अंडरस्टूड. करून ताजे बॉडीन कितले ताजेर एक कॉमेंट करप ऑल्सो इज नॉट रायट. ओके. नो पण नो हांव इश्यू. तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की हय, इम्युनिटी आमची वाडोवया न्ही. करेक्ट. दॅट इज अ सेल्फ जनरेशन अँटीबॉडीज. इम्युनिटी वाडोवया आमी. या. एनी अदर क्वेश्चन? Anybody wants to ask any other question? हॅलो डॉक्टर. येस Yeah, येस. please Hello. introduce yourself. हा हांव अपर्णा गारुडी आणि या. म्हजो एक कॉमन क्वेश्चन आसा की खंयच्यान आमी उलयता तूं? खंयच्यान उलयता? हांव शिवोलेच्यान उलयतां. शिवोलेच्यान. व्हेरी गुड. People from all corners कितें of Goa जालें? have joined. Very nice. तुमी जशें सांगला की सकाळी 4:30 उठून आमी 5 उठून प्राणायाम करपाचे, ब्रिदिंग करपाचे. एक सायन्सी प्रमाण जर काळोख आसतना झाडां कार्बन डायऑक्सायड जर सोडटा जाल्यार इतले बेगीन सकाळी केल्यार आमकां ऑक्सिजनाची सडे मेळटली हय. काय? उजवाड जातकूच आमी ब्रिदिंग हे करपाक जाय, प्राणायाम बी? ना, आमी कितें म्हटल्यार ब्रह्म मुहूर्ताचेर उठले म्हणटकच आमी 4:30 किंवा 4:45 उठ्ठा. उठ्ठकच डू युअर रुटीन थिंग्स. इमिजिएटली प्राणायामाक बसू नाकात. डू युअर रुटीन थिंग्स. सकाळी फुडें उठात, 1-2 ग्लास गरम उदक पियात, गो टू द टॉयलेट, हॅव बाथ, रिलॅक्स युअर सेल्फ. आणि ते जशें जालें तें सगळें जेन्ना जाता देन यू सीट फॉर द प्राणायाम. By सुरवातीक 6. कितें करपा जाता, लायट एक्सरसाइज करपा जाता. Okay. सेकंडली, एज अ सायन्स आय एम टेलिंग यू, ड्युरिंग द डे टायम आमी सगळे युटिलायझेशन ऑफ द ऑक्सिजन इज व्हेरी हाय. ड्युरिंग द नायट टायम म्हणजे युटिलायझेशन ऑफ द ऑक्सिजन आमचे तितलें आसना. आनी ताका लागून अदरवायज ड्युरिंग द डे टायम पोल्युशन खूब आसता. अर्ली इन द मॉर्निंग तें पोल्युशन आमकां चड आसना न्ही. आमी सायन्सान अशें सांगू ना की दिसाचो ऑक्सिजन लेवल आमच्या हातून एरान 22% आसतलो आनी रातचो 18% आसतलो, अशें सांगू ना न्ही. जनरल स्टेटमेंट दिला ना ना, म्हणजे जस्ट फॉर यू, म्हणजे एक हांव तुमकां एक सांगता. सो ताका लागून कितें करात की आमी एक आमची हॅबिटूच दवरुया की 4:30 न्ही, ओके 5 उठात आनी मागीर एक 5:30 पर्यंत सगळें करतकच आमी प्राणायामाक बसूं जात. आनी आय विल टेल यू एटलीस्ट डू 45 मिनिट्स ऑफ प्राणायाम किंवा 1 hour आणि यू विल सी द रिजल्ट्स विथीन 15 days. 15 दिसाचे भितर तुमकां सुंदर इफेक्ट येवपाक लागतलो. आनी मेन म्हणजे पॉझिटिव्ह एटिट्यूड तयार जातलो. म्हणजे वी आर रेडी टू फेस एवरीथिंग. तुमकां इन जनरल सांगपाक सोदता, हांव जेन्ना कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस करता जाल्यार हांव स्वताकूय सांगता की एक दीस म्हाका वचूंकूच जाय. अशें न्ही की कोवीड पेशंट जावन सगळे जावन एडमीट जावन बरे जाले. बरे जातकच लायफ मुखार कशें जगप इज इम्पॉर्टंट. बरें जावप इज नॉट इम्पॉर्टंट. दिस इज माय फिलॉसॉफी. बरें जावन डोंट बिकम अ बर्डन टू दीस अर्थ मोर. बरें जावन जर आमी पयलींचेच सगळें करतले न्ही जाल्यार इट इज बेटर यू गो. आय एम व्हेरी सॉरी बट इट इज बेटर टू गो. हांव सगळ्यांक तेच सांगता. म्हज्या घरान सुद्दां हांव सगळ्यांक तेच सांगता. म्हज्या भावाक सुद्दां हांव तेच सांगता. म्हज्या चल्याक सुद्दां हांव तेच सांगता. इट इज नॉट दॅट आय एम मेकिंग अ स्टेटमेंट. इट इज बेटर टू गो. डोंट बिकम अ बर्डन टू दीस अर्थ. ना जाल्यार लायफस्टायल चेंज करुया, कितें तरी वेगळें करुया. एक सुंदर आमकां लायफ मेळिल्लें आसा, मनुश्य जाल्ले आसा आमी, कितें तरी वेगळें करुया मरे दुसऱ्या खातीर. आज सगळे लोक आमकां मनशा खातीर सगळें करता आनी आमी दुसऱ्या खातीर कांयच करपाक तयार ना. व्हेरी सॉरी टू से. Vishwanath Swar has taken a beautiful lead. I am telling you, all of you, I am always there. केन्नाय उठयात तुम्ही, काय प्रॉब्लेम ना. पण कितें तरी एक वेगळें, फक्त आमी एक व्हॉट्सएप ग्रुप आनी हे न्ही, प्रॅक्टिकल कितें तरी करुया. नाल्यार शाणेनो म्हाका गायो सांबाळपाची गरज कितें, गीर गायो सांबाळपाची गरज कितें. म्हाका तसो टायमूच ना. विश्वनाथाक खबर आसतली. सो आय वॉन्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक दिस मेसेज. सुंदर क्वेश्चन विचारला. येस. अपर्णा तुवें खरोच प्रश्न बरो विचारलो. पण हांव आनी एक तू ऍड करता, डॉक्टर काणेकराक सांगला तें. अपर्णा, आय एम ऑडिबल अपर्णा, रायट? गेली 30 वर्सां हांव मोर दॅन 30 years आमी ब्रह्म मुहूर्तानूच उठता.
कितले राती जागरण जावं आमी ब्रह्ममुहूर्तार ऑटोमॅटिकली सिस्टमूच तशी जाल्या, समजलें न्ही. सवय आणि ह्या झाल्या. ब्रह्ममुहूर्तार तूं आतांच म्हणटाली न्ही सायंटिफिकली हे तुमच्या दारान जर तुळशी आसत, तुळशी कडुलिंब आणि आसा. अलोवेरा, तुळशी आणि अलोवेरा ही प्लांट्स 24 hours ऑक्सिजन जनरेट करतात. हे म्हणजे म्हाका म्हजें एक इन्फॉर्मेशन. आणि जे ब्रह्ममुहूर्ताचेर हॉर्मोन्स जे आमचे सिक्रेशन जाता न्ही, इट इज मॅक्सिमम. सायन्स हॅज प्रूव्ड इट. दोतोर ऑल्सो विल एग्री विथ मी. त्या खातीर येस हो येस व्हेरी मच. ब्रह्ममुहूर्ताचेर प्राणायाम करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. कडुलिंबाचे झाड ता- एक प्रश्न स्वरभाब हाका हांव एक जोडपाक सोदतां हय हय की अपर्णाकय क्लॅरिफिकेशन अशें दिना, पण म्हज्या मतान अशें न्ही की रातचे ऑक्सिजन आसना किंवा फांत्या परार ऑक्सिजन आसना अशें आसना, पूण फ्रेश एअर जे आसता ते आमकां ब्रह्ममुहूर्ताचेरूच मेळटा. करेक्ट रातचे ऑक्सिजन आसना अशें आमी म्हणू शकना. फक्त आमच्या बरोबर पुर्वजांनी कितें सांगलां आमकां की रातचे झाडाची पानां काडची न्ही, झाडां मुळान वचचें न्ही, कारण थंय झाडां जी आसा ते कार्बन डायऑक्सायड त्या वेळार भायर सोडटात. हाका लागून आमी झाडां मुळान बी वचचें न्ही. हे इतलें प्रिकॉशन घेवंक जाय. पूण अशें न्ही की बाकी ऑक्सिजन सामकें कमी जाल्लें आसता अशें नासता. ऑक्सिजन हे आसताच हवेन, पूण तातून आमकां चड कार्बन डायऑक्सायड रातचे मेळटा, म्हणून झाडां मुळान बी व्हेरी वचचें वेल. न्ही. फांत्या पारार बरोबर जे आसा ते चंद्रिका, व्हेरी ऑक्सिजन वेल सेड. आमकां हय. आणि आणि फांत्या एक परार प्रश्न जे येता ऑक्सिजन झाडांचोय म्हणून एक लिमिट आसता, एक काळ आसता की तितल्या चंद्रिका, वरापसूनच ते मातसो ब्रेक करता कार्बन तुका, मातशें डायऑक्सायड ब्रेक करता. येस. चंद्रिका, एक प्रश्न बरोबर. आसा तो परत परत तो विचारता की एकलो थँक्यू सर, प्रतीक थँक्यू म्हणून सो आसा. मच. प्रतीक, यू कॅन डायरेक्टली टॉक न्हू. प्रतीक, तुका धाप मारता कितें म्हणटालो तूं एक 15 मिनटां धाप जातकीर. मारता. हय डॉक्टर. की तुजी एज हा, कितली? दोतोर 22. आन्सर कर. सांग सांग. हा. डॉक्टर प्रतीक उलयता. हा. तर सांकवाळच्यान मातशी धाप मारल्या भशेन जाता ते चड. सांकवाळच्यानूच उलयता. हय. अच्छा. नाही कितें आसता, धाप मारता आज सगळे लोकांक अशें हांवें खूब पेशंटूय अशें पळयले की कोवीड जालें म्हटलें की तांकां धाप मारपाक सुरू जाता. आमकां पॉझिटिव्ह ना डॉक्टर. हय, सो धाप मारता जाल्यार कितें कर, तुका जर तर इनकेस एनी डावट आसा जाल्यार म्हाका येवन मेळ. म्हणजे ती खरीच धाप काय ना ती हांव पयलीं पळयतां. तुका सगळ्यान पयलीं म्हणजे रिलीव करता. तुका जर तर पॉझिटिव्ह ना देन यू मे बी अ ब्रोंकायटीस पेशंट, यू मे बी आस्मा पेशंट, यू मे बी एलर्जी पेशंट ऑल्सो. सो प्रत्येक फावटी भिवपाची गरज ना. पण धाप मारली जाल्यार सुद्दां कितें स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करूं नाका. एका जाग्यार बरो बस, तुजे पयलीं म्हणजे पॉस्चर सारकें दवर आनी तोंड बंद कर, नाकाच्यान बरो लांब श्वास घे, पण थंड तरेन. तकली स्थिर दवर आनी थंड तरेन बरो श्वास घे आनी सोड. श्वासाचेर सगळें लक्ष दी. हांव तुका सांगता 2 मिनटां भितर बरें दिसतलें. टेक इट फ्रॉम मी. येस. हय. आनी भाव सध्या पॉझिटिव्ह आसा. ताका 10 दीस आज 9 दीस जाले. जेवपाक सोदिना. म्हणून ताका सूप बीन दिता. हय, जेवपाक मस्काची दीस भाजी इज अ न्ही रुटीन कंप्लेन हीच आयकता हांव सगळे कडेन. सो ताका लागून कितें दिवपाचें, पेजीचो निवळ दी, पेज दी, सरसरीत तें रवो दी, प्लस नाशण्याचें सत्व कर, प्लस ताका सूप कर, ताका आडसराचें उदक दी. कारण उदक बिदक पिवपाक रुचीची गरज ना रे. मातसो इल्लो कॉन्फिडन्स दी. मातसो पी मरे शाण्या, पी मरे शाण्या, बाब पी मरे, अशें म्हणून मातसो कॉन्फिडन्स दिले न्ही रोखडो पिवपाक लागतलो. हांव सांगता 2 दिसां भितर एपटायट परत येतली. बरें डॉक्टर. खंय तरी आमी हांगा खंय तरी पूर्णविराम दिवचो पडटलो. कारण आनी खूब प्रश्न येत आसात पळय म्हणजे चॅट बॉक्सान. आनीक आमी म्हाका दिसता हे खंय तरी आमी काबार करचेच पडटलें सेशन. दोतोर म्हळ्यार एक सामकें पॉझिटिव्ह मनीस, पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन स्प्रेड करपी मनीस. आज सकाळींच म्हाका दिसलें की आमी लोकां खातीर कितें तरी करया. आमी लोकां खातीर कितें तरी पॉझिटिव्हिटी घेवन येवया, पॉझिटिव्ह मेसेज दिवया. आनी डॉक्टर काणेकारा शिवाय म्हज्या नजरेक असो गोंयचो पॉझिटिव्ह असो दोतोर जो ही हॅज प्रूव्ड इट 1000 वयर तांणी हांगा सेशन्स घेवप सकाळचे ब्रह्ममुहूर्ताचे 3 3:30 वचून काणकोण ते पेडण्या पर्यंत. इज ग्रेट डॉक्टर. आनी थँक्यू व्हेरी मच. इन दीस कोवीड टायम आय नो यू आर व्हेरी व्हेरी बिझी. आय एम व्हेरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग युअर शेड्यूल. आनीक काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा. एक फायनल एक मेसेज दी आनी आमी मागीर काबार करया. प्रोवाइड फोन नंबर डॉक्टर प्लीज. फोन नंबर. डॉक्टर फोन नंबर. घेता नंबर घेता. तुमचो फोन नंबर दिया. 94 230 56 653.
परत रिपीट करता हांव 9423056653. स्वारबाब येस स्वारबाब, हांव तुमकां सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी एक सुंदर इनिशिएटीव घेतलो. तातूंतल्यान आमी लोकां कडेन पावून एक कोविडाचो एक दृश्टिकोनूच आमी बदलपाचो ट्राय केलो. हाका लागून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. तशेंच सगळे म्हजे इश्टांक, म्हजे भाव भयणाकूय अगेन आय एम सेइंग व्हेरी मच थँकफूल फॉर जॉयनिंग दीस सेशन एंड आस्किंग मी. अगेन आय एम सॉरी, एखादी जर तर खंय एखादी चुकलो आसलो जाल्यार प्लीज क्षमा करात, कळ्ळें न्ही. कित्याक वयर सकयल एखादी जालां आसतलें, तुमचें इन्फॉर्मेशन खूब आसतलें, प्रत्येका कडेन नॉलेजूय तुमची बरी आसतली, म्हजी एखादी तितली आसपाना. बट आय एम अ प्रॅक्टिकल पर्सन. हांव प्रॅक्टिकल ज्या तरेन स्वता जगता आनी ज्या तरेन हांवें कोविडाक फेस केलो आनी पेशंटांक कॉन्फिडन्स दिता हें तुमच्या मुखार दाखोवपाचें हांवें प्रयत्न केलो. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. प्लस एक थोडोसो रिक्वेस्ट हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, मनुश्य जिवन घेवन आमी सगळे आयल्या, एक वेगळे तरेन जिवन जगपा खातीर आयल्या. मरपाचेर एक दीस आमी वतले ते शाण्यांनू सगळ्यांनू, प्लीज एक दीस वतलेच, पण कशें या हासत हासत या मरे. आमी ताजी वाट पळोवया मरे. चल आमी खंय तरी एक वेगळे तरेन, जशें आमी पिकनिकेक स्वार एक पिकनीक ऑर्गनायज करता आनी पिकनिकेक सगळ्यांक आपयता आनी सगळे जाण बोवाळ घालता, लक्षात जालें न्ही. तशी सुद्दां आमची जी स्टेज आसतली ती एक पिकनिकेक वचपाची. आमकां वेगळे लोक मेळटले, वेगळे तरेचे मेळटले, वेगळे तरेचे संस्कार मेळटले, अशें तकलेन धरुया न्ही. आनी एट द लास्ट पर्यंत न्ही आमी आमची दुसऱ्या खातीर जीवन जगपाचें ट्राय करुया. कोरोना कितें असते आनी शेकड्यांनी कोरोना आयले म्हणटा आमकां कांय करपाचें ना, असो जर तर आमी जर तर दवरला न्ही. फायनली फॉर मी द कंट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. भारत देश आनी आमचे जे संस्कार आसा आनी आमच्या सगळ्या ऋषींनी जे कितें बरोवन दवरून आमच्या खातीर दवरलेलें आसा ताजेर आनी चड स्टडी करपाची गरज ना. आमच्या प्रॅक्टिकल लायफान आमी तें सगळें घालुया आनी हेंच सगळें ज्ञान जें आसा न्ही तें सगळें जगाक दिवया, सगळ्या मनुश्य जातीक दिवया. आनी आज जी मनुश्य जात सगळी जी सामकी भिल्या आनी तांकां भिवन उडयल्या, कारण कितें आसूं, कारणां फाटल्यान वचूं न्ही, तांकां ताचे भितर आमी कॉन्फिडन्स दिवया आनी भारताक परत एकदां आमी परत जगद्गुरू करुया आनी एक ह्युमॅनिटी सर्वायव करपाचे सगळे प्रयत्न करुया. अशें म्हणून सगळ्यांक हांव परत एकदां नमस्कार करता.